वाशी काळजान बापा तुझे समोर आयल्या, अर्गां बलिदान भेटोंक जमल्या. आमचे तुवें वतल्या कुरपे देण्या पासून महिमा तुजी गाता. सगळे सृष्टीचो रचना तूं आमचो मोग करता, हर एक जिवीचो मोगान पोस करता. कुरपे देणे दिवून आमकां तारण लाभयता, भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपान घेता. दिनवाशी काळजान बापा तुजे समोर आयल्या, अर्गां बलिदान भेटोंक जमल्या. आमचे तुवें वतल्या कुरपे देण्या पासून महिमा तुजी गाता. मोगाच्यानो देव बरी सांज दिवन तुमकां म्हूण मागता आनी मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो येवकार मागता. आयच्या दिसाच्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या सर बरेपणाक अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. सेवरीन फर्नांडीस ल्हान पुलवाडो, ब्रिजी डिसोजा ल्हान पुलवाडो, किरण गोन्जाल्वीस आनी कोटाम बँगलोर, कुटिनो आनी साल्डाना कोटाम बऱ्या भलायके बसत, कोलंबोली मुंबय. देवदीन एंजेलिन आनी जॉन कुटिनाच्या आत्म्या बसत मीस पेटयता. फेल्सी कुटिनो सांज उदवाडो. देवदीन जॉन डिसोज आनी मेरी सिक्वेराच्या आत्म्या बसत मीस पेटयता. हेनरी डिसोजा मदर तेरेजा वाडो आनी तशेंच फिर्गस कुटुंबा खातीर, फिर्गस कुटुंबांतल्या सर कुटुंबा खातीर, कुटुंबांतल्या सनेच्या तेसावां खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. तर ह्या बलिदाना वेळार ह्या तेसावां संगी आमची तेसावां मागणी सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आमच्या गरजां खातीर ह्या बलिदाना वेळी आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो सोम्याच्या जेवणात वांटो घेवंक आमी ताच्या पुनर्जिवनपणाच्या दिसा ह्या देव मंदिरान सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती जेजू संगीतावन, जेजू सर्गीतावन देवण आयलोलो जिविताचो उंडो म्हणलो संदेश दिता. सोम्याच्या जेवणान भाग घेवची आमी ताच्या कुडी रक्तान पोसीस जाल्या, ताच्या दैवीक जिवितांत वांटोली जावया आनी आमकांच मोडून हेरांक दिवंक सोम्याचो आदार मागया. हांव तो जिविताचो उंडो, म्हाका तुमी सेवल्या करीत तुमी जियोवची नात. जेजूचीं उतरां आयच्या दिसा बोळान आमचे थंय येतात. जेजू जावन आसा आमच्या जिविताचो उंडो. आमकां जिवीत मेळत जाल्यार तो न्हयसतना दुसरें आमकां कितेंच ना. तर आमी त्या जेजूचेर फाती येवया, ताचें उतरां आमी आमचीं काण घेवया आनी तशेंच ताणें मोडून आमकां दिल्ले बरी आमी एकामेका मोड दिवचे प्रयत्न करया. हे मिसाचें बलिदान आमी फावत्यो बरी भेटोवच्या खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्पदूदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच संवकार मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदूदार देव आमची काकूत करूं
आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूतकर, सोम्या काकूतकर, क्रिस्ता काकूतकर, क्रिस्ता काकूतकर, सोम्या काकूतकर, सोम्या काकूतकर. महिमा 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 देवा कुसरी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकाच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळिये, तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत कर. तू बापाच्या भुजात बसला आमचे मागणे मानले की त्या पवित्र संगती देवा बापाची महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो मोग करतल्यान दिसान आसली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सर वस्तूंनी आनी सर वस्तू प्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवड चलयता सासनाच्या सासना. मोडण्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. जाणवायेन आपणाक एक घर बांदलें, तिणें आपले 7 कांबे उबारले, तिणें आपल्यो मनजती मारल्यो, दाकांसोरो बरशिलो, आपले मेज तिणें मांडले, आपल्या साकरणीक तिणें धाडल्यो आनी शाराच्या उंच दोंगरांतावन अशें परगटून करूंक लायलें. जो कोण सादो आसा तो हे वाटेन येवं. बूद नसलेल्या मनशांक हांव सांगता, येया म्हजो उंडो खाया. हांवें बरशिल्लो दाकांसोरो पियेया. मूर्खपण सांडा आनी तुमी जियेतल्यात. समजणीचे वाटेन फुडें सरा. देवाचें उतर हें. देवाचे उलकार. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादी कोण. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादी कोण. सर्वेस्पराक हांव सदांच तीन वाजतलो. ताची वाकणी स्तुती
कळनासता मुच्या वोंटाचेर आसतेली सर्वेस्परा वरवीं मुच्या आत्म्याक ओडवीक मेळटा हे आयकून दुबल्या धाकट्यांक संतोष साकून पळया सर्वेस्वर कितलो स्वादिक देव भक्तानो सर्वेस्पराची स्तुती करा ताची स्तुती करतल्यांक कांयच उणें ना तरण्या जिवांक पर्यान उपास काडचो पडटा पूण देवाची सेवा करतल्यांक कांयच उणें जावचें ना साकून पळया सर्वेस्वर कितलो स्वादिक साकून पळया सर्वेस्वर कितलो स्वादिक सांग पावोवन एपेसकारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप भावा भयणीनो देखून तुमची साली विशयान तुमी वर्त्या सत्रेन रावा तुमी बुदोवंत बरी चला जाय बूद नासलेल्या बरी न्ही तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान करसून सार्थक करा कोटे दिसे तुमी मती भ्रश्टा बरी करचें न्ही बगार देवाची खुशी कितें म्हूण समजा सोरप येवन बेबदे जावचें सोडा नाजाल्यार तुमचें सगळें जिवीतच पिड्डार जायत ताचे बदलाक पवित्र आत्म्यान बरा किर्तनांनी गितांनी आनी भक्ती गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा तुमकां लाभलेल्या सर उपकारां खातीर आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक तुमी सदांच अर्घां दिया देवाचें उतर हें देवाचे वळखकार हालेलुया 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 जो कोण मुझे मास करता आणि मुझे रगत पियेता तो मुझे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सांजुआं प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजू लोकां लागीं म्हणालो हांवूच तो सर्गींतावन देंवन आयला तो जीव उंडो हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले हाणें आमकां आपलें मास खावंक दिवचें जाल्यार कशें देखून जेजून तांकां सांगलें सतच हांव तुमकां सांगता तुमी मनशा पुताचें मास केल्या करीत आनी ताचें रगत पियेल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो कित्याक म्हजें मास खरें खाण आनी म्हजें रगत खरेंच पिवण जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो हो सर्गार्थावन देंवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय ते मोर्न पावले
जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. पोरायतराच्या वांजेलाचो निमाणो वाक्य आयच्या वांजेलाचो प्रारंभाचो वाक्य एकच. हांवूच तो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजें मास. जेजून सांगिल्लें आई सेयिंग्स म्हूण आसा. म्हळ्यार आपूण हांव हें ताणें सांगिल्लें हांगासर ह्या आयच्या वांजेलांत मस्तपटी आमी आयकता. हांवूच तो जिवो उंडो, हांवूच तो खरो उंडो, हांव दितां म्हजें मांस आनी रगत. हें जेजून सांगिल्लीं उतरां. ह्या उंड्यांत जेजू खरोच जिवांत आसा, जीव आसा, खरोच तो आसा. हें एक गटान 1995 जो हांव पावल दुसरो पापसाहेब त्या वेळार जावन आसलो. आनी तो पापसाहेब आसल्या त्या वेळार ताणें अमेरिकाची भेट केल्ली 1995 डिसेंबरांत. आनी त्या वेळार ताचे शेड्यूल या ताचें कार्यक्रम इतलें टायट आसलें की ताका खंयचेंच एक काम ताणें सांगिल्लें तें सोडून 1 मिनूट तिशीन विसरून वचोंक ताका अवकाश मेळनासलो. आनी निमाणें त्या ताच्या पयणाच्या निमाण्या दिसा सांजेर ताणें सांत मेरी सेमिनरीची भेट करूंक येवजिल्लें. आनी त्या भेटेंत ताणें इतलेंत सांगलें तांकां सेमिनरिस्ट सकड बागलार त्या मॅटांचेर उबे रावून दी, हांव येतां आनी तांकां उद्देशीसून 1-2 उतरां उलयतां, तांकां मेळटा, तांचे कडेन उलयतां आनी थंयतान पाशार जावन हांव वेतां म्हणालो तो. आनी तशेंच ताचे खातीर सेमिनरी तयार जाली. आनी सेमिनरी तयार जावचेच पापसाहेबाचे ते कोण अंगरक्षकारू आसात ते तयार जाले. आनी तशेंच ताका जबाबदारी कोणाक आसा थंय कितें आसा ना पळोवचें, कोणी मनीस आसा की ना गी पळोवचें, रक्षण करची जबाबदारी कोणाक आसा ता सकड रेडी जाले. पूण निमाणे घडये पापसाहेबान कितें म्हणालो त्या सेमिनरिस्टांक मेळच्या सांगता हांव सक्रामेंताची भेट करता म्हणालो. सक्रामेंताची भेट करता म्हणून सांगिल्लेंच हे सकड अंगरक्षक आनी तशेंच ताचें रक्षण पडे आसा ते सगळे गबारले आनी वचून ताका जाय जाल्ली तयारी करूंक लागले. तांचे सांगता पेटे हाडले. पेटे हाडन पेटे ते जीव मनीस खंयी आसा जाल्यार कितले लिपण आसा जाल्यार तांकां तो फायंड आवट तांकां ते सोदून काडटाले. तसले पेट्यांक ते सांगता व्हरून गेल्ले. आनी त्या पेट्यांचें काम इतलेंच थंय बुकाम चल्ले ते दळा या भुंय कोसळ्ळे ते दळा त्या मातये पोंदाक त्या फातरां पोंदाक मनीस आसात गी ना गी म्हणलें पळोवचें तांचें काम. मनीस आसल्यार ते गोंगताले थंयसर वचून विचित्र तांचो शब्द भायर काडटाले आनी त्या लोकांक ताच्या शिपायांक ते कळयताले हांगासर मनीस आसा म्हूण, हांगासर मनीस आसा म्हणून. आनी तसल्या पेट्यांक तांणी हाडले आनी ते पेटे सगळ्यान सेमिनरींत भोंवले. तांकां खाणीन गेल्ले ताच्या फाटल्यान गेले आनी निमाणे ते चॅपलाक आयले. सेमिनरीच्या चॅपलाक थंयसर ते आयले आनी ते पेटे सेमिनरीच्या चॅपलांत त्या बांकाच्या इड्यांतल्यान सगळ्यान सोदून गेले आनी निमाणे सँक्च्युरीक ते आयले. सँक्च्युरीक आयिल्लो एक पेटो सक्रामेंताच्या पेटे कुशीन गुवोणो व्हडल्यान गोंकूंक लागलो, व्हडल्यान गोंकूंक लागलो. आनी कितलें वगत राव म्हूण सांगल्यार रावोंक ना तो. कित्याक म्हणून
मागीर थंय आसल्या एका मॅगझिनार बरयल्लें ताणें आपल्या रचणाराक आनी आपल्या करणाराक थंयसर देखलो एक जिवंत मनीस त्या पेटे भितर आसा म्हणून ताका कळ्ळें पेट्याक कळ्ळें एक जिवंत मनीस त्या पेटे भितर आसा म्हणून त्या एका तोंड येनातल्या त्या पेट्याक कळ्ळें पळया आज तसलो एक पेटो आपल्या करणाराक आपल्या घडणाराक तो वळखूंक पावलो त्या उंड्या रुपा खाल तो आसलो जाल्यार आमी चडताव जावन सांगचें उंड्या रुपा खाल तो जेजू आसा आनी मनशा रूप ताणें लिपयला म्हणून वय आमच्या दोळ्यांक ह्या मनशा दोळ्यांक तो खाली एक उंडो मात्र पूण नीज आमच्या भोवरताच्या दोळ्यांक तो एक जेजू 3 वर्सांचो तो जेजू थंयसर तांचो सगळो सुजीव आसा 33 या 2040 2020 वर्सां आदीं त्या आपोस्तलांनी कसो ताका पळयल्लो त्याच रितीन तो थंयसर त्या उंड्यांत आसा देखून जेजून सांगलें हांव जावन आसा खरो उंडो हांव जावन आसा जिविताचो उंडो आनी हांव जावन आसा हो उंडो आनी ह्या उंड्यांत हांव लिपोवन आसा आनी जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो कित्याक हो उंडो जावन आसा म्हजेंच मांस आनी हे वायन जावन आसा म्हजेंच रगत आनी तो जेजू त्या उंड्यांत आसतना ताका त्या भवार्थाच्या दोळ्यांनी पळयल्यार मात्र आमी ताका थंयसर वळखूंक फावो जाता नांतर जालें आमकां कळीत जावचें ना आयच्या पयल्या वाचपांत मुंड्यांच्या पुस्तकांत अशें बरोवन घालां येया म्हजो उंडो कया प्रोवर्ब्स ह्या गादींचें पुस्तक म्हणटालें आमी पयलें आतां मुन्यो पुस्तकांत आमी अशें वाचलें येया म्हजो उंडो काया आनी हांवें बरशिल्लो दाका सोरो पियेया मूर्खपण सांडा आनी तुमी जियेतल्यात जर तर तुमी तो उंडो खाली उंडो म्हणून खातात जाल्यार तुमचें मूर्खपण तें जावन आसा जर तर तो वायन खाली वायन म्हूण तुमी चिंचात जाल्यार तें तुमचें मूर्खपण जावन आसा त्या खातीर तुमचें मूर्खपण सांडा तुमचें मूर्खपण सांडून तुमी जियेया समजणेची वाट फुडें सरा समजणेच्या वाटेन तुमी फुडें सरा मूर्खपण सांडा आनी समजणेच्या वाटेन फुडें सरा थंयसर सुमार जेजू येवच्या सुमार वर्सां आदीं बरयल्लें ते मुंड्यांचें ग्रंथ ह्या गादींच्या ग्रंथांत अशें बरोवन घालां तर तांणी पळयल्लें जेजू येवच्या सुमार वर्सां आदीं त्या मनशान बरयणारान पळयल्लें त्या उंड्या रुपा खाल तो देव मनीस येतलो आनी मनशाचें खाण तो जातलो आनी तो देव मनीस येतलो आनी वायना मरिफात आपलें रगत तो पिवंक दितलो आनी तेंच आयच्या वांजेलांत जेजून सविस्तार रितीन आमकां हर एकल्याक सांगलां हांव जावन आसा तो ससनाक जियोवचो उंडो आनी ससनाक तुमकां जिवीत दिवचो उंडो हांवच जावन आसा आनी हो उंडो म्हजेंच मांस हो उंडो म्हजेंच मांस उंडो आनी मांस खंयचें एक कंपॅरिजन आमकां गोत्तुना पूण भावार्थ म्हजें थंय आसा जाल्यार मात्र त्या आल्तारेरासच्या उंड्यांत जेजू सगळोच एक मनशा रुपान जिवीत आसा म्हूण सांगयत कित्याक तो पेटो वळखलो आपल्या रचणाराक आपल्या घडणाराक तो वळखलो हे हाळे म्हजो घडणार म्हजो देव हांगासर आसा जिवत्त देव आसा थंयसर जिव्या देवाक पळोवन मात्र ताणें तो आवाज केल्लो आनी तो ताणें पारकिल्लें वळखिल्लें आनी आमी पळयता जेजू सांगता आसतना तुमच्या पुर्वजांनी मान्य केलें पूण तें मौन पावलें आनी तुमी जर तर म्हजो उंडो काशात जाल्यार
म्हजें मांस कशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात. आनी त्या खातीर मातेवाच्या वांजेलांत आमी पळयता थंयसर जेजूनो निमानो सक्रामेंत घडिल्ल्या वेळार कितें ताणें उंडो घेतलो आनी तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हें जावन आसा म्हजें मांस. संवसाराच्या जिविता पसत दिल्लें. ही जावन आसा म्हजी कूड संवसाराच्या जिविता पसत दिल्ली. आनी उपरांत खाल्स ताणें घेतली आनी खालसीचेर आशिर्वाद दिवन बापाक आशिर्वाद दिवन ताणें म्हळें ही जावन आसा खाल्स म्हज्या रक्ताची. जो कोण ही खाल्स पियेता तो ससनाक जियेतलो. हे मातेवाच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा. आनी हांगासरी सांजोवच्या वांजेलांत आमी पळयता जो कोण म्हजें मांस खाता तो आनी रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींत हांव जियेता तशें म्हाका तो खाता तो म्हजे थंय जियेता. म्हाका खाता तो म्हजे थंय जियेता. आनी ताणें मोडलो उंडो आनी आपल्या शिसांक दिलो. ताणें आपणाकच मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. ताणें उंडो मोडलो शिसांक दिलो. आपणाकच मोडलो आमकां समेस्तांक ताणें दिलें. ताकाच आमकां समेस्तांक दिलें. आनी तें जावन आसा ताचें मांस या ती जावन आसा ताची कूड. आज मोगाच्या भाव भयणीनो ह्यो संगती आमी आयकल्यो हांगासर आनी मस्तपटी आमी आयकलां. आनी ह्या दिसांनी चडताव जावन हाच्या जुवांवच्या वांजेलाचे 6 अध्यायच आमी तातूंत त्या अध्यायच वाचून आसां आयकून आसां. हर एक आयतारा दीस हांव जावन आसा जिविताचो उंडो. म्हजें मांस जावन आसा खरेंच काण. म्हजें रगत जावन आसा खरेंच पिवण. कोण म्हजें मांस खाता तो ससनाक जियेता. कोण म्हजें रगत पियेता तो ससनाक जियेता. देखून तसलें ससनाक जियोवचें तसलो उंडो ससनाक जीव दिवचें तसलें रगत वायन आमी पियेता. तें आमच्या भावार्थान पातयेवंक आमी तयार आसां जाल्यार थंयसर त्या उंड्यांत घेवचो. खाली उंडो न्ही बगार त्या उंड्यांत जेजूचो थंयसर आजार आसा. तो गोड आसा जावं पुरो या गोड ना जावं पुरो पूण त्या उंड्यांत आसा जेजू म्हणलो आमचो सडवंदार. त्या जेजूक आमच्या भावार्थान तूं पातयेताय गी तें व्हडलें सवाल. उबे रावया. एकाच देवाक सत म्हणटा सर्पदुदार बाप तो सर्गांनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व सुंदर असणार. आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा पूर्वी बापतान जल्मला. देवतान देव उजवाडतान उजवाड खऱ्या देवतान उजल्लो खरो देव. तो देवतान जल्मला ताका रोचूंक ना. बापाच्या सेंबाचो ताचेर सर वस्तू केल्यात. आमा मनशां बसत आनी आमचे सुडणे बसत सरकारांतून तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसत पोंस पिलाताकाल ताका कुचार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका न्ही पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो. सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुतांत नीट जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्यावरय तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मतारेन स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान सामन मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो जर तर त्या उंड्यांत जेजू खुद्द हजार आसा म्हण पातयेचे जाल्यार आमकां ताचे थंय भावार्थ आसत जाय. नांतर जालें तो एक खाली उंडो मात्र. आनी त्या उंड्यांत आमकां जेजू मेळोसो ना. बगार
वावरताना आमी पातिल्ले तो व्हडलो तो जेजू आमकां थंयसर मेळटा. तर आमची मागणी आतां आमी वावरता खातीर आमी त्या जेजू थंय उबारुया. बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी तुझ्या उतरा वरवीं आनी क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं उर्बेवन जावन वावरून क्रिस्ताचे खरी साक्ष जावन तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. जावा बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्याने आपल्या लोकां संगी मेळून भद्रतेचे राष्ट्र बांदून हाडूंक आनी अशें आमच्या देशान तुजें राज आसा करूंक अवरिशें तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. क्रिस्तांव कुटुंबाच्या वडिलांनी तुज्या पुता जेसूच्या मेटांनी चलोवंक तांच्या त्यागाची आनी माया मोगाची जिणे वरवीं तांच्या भुरग्यांक जिविताच्या वाटेन चलोवंक कुमक करशें दया कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या सर युवजनां थंय तुज्या राजाचे वावराडी जावचें बरें मन रस आनी लोकांच्या सेवे खातीर विविध क्षेत्रांनी वावर दिवच्या कामांत तांकां उदार कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. क्रिस्ताची कूड सेवच्या आमच्या उतार प्रायस्तांक आनी पिडेस्तांक कुडी आत्म्याची भलायकी दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बावारे आजार जाल्ल्या आमी समेस्तांनी एवकरिस्ताद्वारे तुज्या दैवीक जिवितांत वांटेली जावंक आनी आमकांच मोडून एरांक दिवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. मोगाळ आमच्या सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत दिवन तूं आमकां पोसताय, आमकां जिवेन तूं दवरताय. तर आमी आज तुज्या मुखार उबारली मागणी आयकून घे आनी ती जर तर तुजी कुशवय जाल्यार आमकां फावो कर. हे आमी मागणी करता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. वेदीस श्री बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार कर म्हूण परता बेसांव तुजे माता. वेदीस श्री बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार कर म्हूण परता बेसांव तुजे माता. मोगाळ भाव भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर्पदुदरा देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे आनी तातूंत तुज्या आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलां तें तुका भेटोवन आमी तुकाच बगूंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परात सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदुदराणी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपरान जिखल्या मासमेस्तांक जिवीत आसनाचें. आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं
उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit darbaraंचो सर्वेस्वर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय 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 जय, सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय. सर्गी तुका जय 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 जय, सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्रकार म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी स्मेस घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गोड परगटोया. सोम्या जेजू आमी हो भोंडो काता आनी हे कासीन ते पियेता. तितले पोटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी स्मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सदरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खामुरये देवाचे माये सांगता, बगयो झुजे तिचो पती, बगयो दमदता सांजू दुता देव आनी सर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदरांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सुडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्प्रा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सौकाचाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडुंदरा जेजू क्रिस्तचें येणें बरोवच्यान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकातांतलीं वाटाय. कित्यार सोडटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवर्तचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकृत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकृत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताच्या जेवणान भाग आमी घेवया. भोपोवे सकाळ भोजन ताच्या भाग आमी घेवया. भोपोवे सकाळ उंडो काव्या वाय सेव्या. Cristaku रगसेव्या. ताच्या जीवनान भागेव्या. ताचेर आमी एक जाव्या. उंड काव्या वासेव्या. क्रिस्ताku रगसेव्या. ताच्या जीवनान भागेव्या. ताचेत आमी एक जाव्या. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसाद वरवीं जेजूचे जिवे संदे कशे आमी वाडता. संवसारांत ताचो उपकार घेवन सर्गार्थाची भागीदार आमी जावंक पावो हे आमी खालतेपणी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पात्रों सांजुता देवा आमचे पासक विनाती कर. पात्रों सांजुता देवा आमचे पासक विनाती कर. पात्रों सांजुता देवा आमचे पासक विनाती कर. सांजुता देवा मागणे सांगत आमी म्हणया. या संवसारी जेजूचो सोयरो आनी धर्मदोस जावन नासलेल्या बगेव जुता देवा, या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदार सोमो वाण मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची सुवात तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मोरनाद्वारे सर्ग आपणायलोय.
आनी अशी ह्या संवसारीक जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कश्ट अडचणींनी संपोन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी गरज जावन हांव तुज्या पूर्ण शेताक पातयेनीन आयलां. एक घडीभर सगळे आमचे दोळे धांपिया. मौनपणान जे कितें ते सवा मागणी तुमच्या काळजांत घेवन आज परत ह्या पवित्र थाळाक तुमी आयल्यात. ही सकड मागणी आमच्या पात्रोन सांताच्या विनवणेन सर्गीच्या आमच्या देवा बापाक समर्पण करून एक घडीभर आमी मागया. आमचो पात्रोन सांत ताच्या विनवणेन असाध्य आसलें साध्य करचो सांत ते देखून एक घडीभर आमी मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. कुटुंबांतल्या हर एक सांद्या खातीर भुरगीं युवाजनां काजारी जोडी मालगडी प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां हर एकल्या सोडास काडया. सोमयाच्या पांयतळा सांजूद थाद्यवा मारिपात समर्पण करून मागया. गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडांचोय उडास काडया. तांकांय परगांवांत इथं जाग्यांनी वावुरतना शिकतना सोमी सकड वायटा विघ्नां अवघडांतले राखून दी सांबाळून दी बरी भलायकी बरेपण तांकां दिवन दी म्हणून तांचे खातीर आमी मागया. कोणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांचोय उडास काडया. तांच्या इत्तेसावां खातीर एक घडीभर आमी मागया. कोणाक तुमच्या मागण्याची गरज आसा म्हूण बघता तांचे खातीर आमच्या पात्रोन सांता मारिपात मागा. आनी तशेंच तुमच्या वैयक्तीक जिवितांत कितें कश्ट आसा दूख आसा समस्या आसा पिडाशिडा आसा सगळें ह्या घडये आमच्या पात्रोन सांता मारिपात सोमयाच्या पांतळ आमी समर्पण करून मागया. आमचे खातीर आमचो पात्रोन सांत विशेश तरान विनंती करता. आमच्या सर गरजां खातीर मौनपणी एक घडीभर आमी मागया. म्हज्या मोतीर काळो काडन म्हजो भावार्थ दंडळूंक पेसांच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडय. ये वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्यांक बरोवसो दिवचे केरीत देणे तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे खांटे गुंटे म्हज्या काळजाची गोरसाण हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ मैपसी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदसून सुदासून वर. हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागुल्लो उपकार म्हाका जोन दी. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. सर्वेश्वर देव तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागोवं. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमीन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवण्या प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमच्या संगता आसा. तो तुमचे सोबे रावून तुमचें संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या पाटल्यान तो रावूं आनी तुमचें राखण करूं. आमीन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचें तें आसचें सर वायट भस्मून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजडीत करूं. आमीन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदांच तुमचे सोबे आसूं. आमीन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. मोगा संदेश घेऊन सोमया आमी वेता. तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगडता. मासारतान तुझ्या पोषण आमचे केला. कृपे पेसावानी आमकां तुवें भरला. मोगा संदेश घेऊन सोमया आमी वेता. तुझे
तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगता मोगाल पुता सोए हांव परमोरी आशीर्वादी आमकां भगवंत तुझे कृपेने वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांचे बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्यानो सांजुदाचें पुणशेत पक्षिगेरे तर्फेन म्हजे प्रणाम तुमकां सर्वांक. ऑक्टोबर म्हयनो पुणशेताक एक विशेष आनी विशिश्ट म्हयनो. ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर 28 तारखेर आमच्या पुणशेताची वार्षिक परब. आमकां फिरगस घरांक हें वरास वज्रोत्सवाचें वरास. ह्या संदर्भी ह्या पुणशेतांत हर एका वर्सा बरी ह्याय वर्साय सामुहीक काजारांची मांडावळ केल्या. जर तर तुमकां कोणायकी ह्या सामुहीक काजारा वेळार हांगासर लग्न जावंक आसक्त आसा जाल्यार सकयल कांसिल्या नंबराक फोन करून ऑफिसांत तुमचें नांव दाखल करूंक हांव तुमकां उलो दितां. सामुहीक काजारा वेळार हांगासर तुमचो खर्च चड वांट्यान आमीच पळयता. अर्थीक अडचणीन आसलेल्या तुमकां हांगासर लग्न जाता आसतना खंडीच तें फायद्याक पडटलें. तितलें मात्र न्ही, हांगासर साबार लोक त्या दिसा ह्या पुणशेताक येता. तुमचे खातीर विशेश तरान त्या दिसा मागतलो. वो एक अवकाश, वो एक खंडीत व्हडतो फायदो तुमच्या जिवितांत. त्या देखून हो अवकाश गलसून ह्या सामुहीक काजारांत लग्न जावं हांव तुमकां आपोवन दितां, उलो दितां. परत हांव तुमकां सांगतां, जर तर कोणायकी ह्या सामुहीक लग्ना वेळार लग्न जावंक खुशी आसा जाल्यार सकयल कांसिल्ल्या नंबराक कॉल करा, तुमची नांवां दाखल करा आनी त्या मार्फत आमकां मांडावळ करूंक सहकार दिया म्हूण तुमचे लागीं हांव उपकार मागतां. देव बरें करूं.